जेजूक आमी पळयता ताका आमी नमस्कार करुया. आनी ह्या नमस्कारान आमी जी कोण तितले ताका भेटोवया. ताची कृपा आमकां सगळो उखलून दवरता. फकत ताचे कृपेक लागून आमच्यान बरें पळय करूंक जाता. जितली आमी जेजूक हाजीर जाता तितलो तो आमकां ताच्या देण्यांनी बोदता. हाका लागून ताका आमी वाखाणया, दिनवासया. कृपेन बरोवन ताका चिटकोन रावंक आमी प्रयत्न करीत रावया. आमी किरकोळ असोक्त पातकी मनशां, पूण ताची दया आमचे सगळे सदांच आसा. आनी जितली आमी ताका हाजीर जावंक लागता तेन्ना आमचो सगळोच संवसार बदलता. आमी भावार्थाच्या दोळ्यांनी सगळें पळोवंक लागता. वय जेजू, आमी सगळीं जाणां आतां जी थोडो सॅक्रिफीस करून आमची न्हीद वय ती तुका ओपन दिवन तुजे बरोबर आमी हो वेळ सादता. बेश्टोच न्हय पूण मोगान तो सादता. हो आमचो मोग जेजू तूं अदीक वाडय. तुजो मोग अणभवच्याक आनी तुज्या मोगान दुसऱ्यांचो मोग करच्याक. पेल्या सवे म्हज्यान सोंपेपणी मोग करूंक जायना, कित्याक तांची पातकां हांवें पळयलीं म्हणटच म्हाका एके वतीन वीट येता. म्हज्यान ताचो मोग करूंक जायना. म्हाका भोव अवघड जाता. पूण जितलो हांव तुका हाजीर जावंक लागता त्याच संदर्भांत तेन्ना तूं तें बदलताय आनी म्हाका चुचुरे दिसूंक लागतात. हें परिवर्तन तूं करीत आसाय. आनी हे परी तुजी कृपा म्हजे सगळें रिकता आनी म्हजी भावना करुणायेची जावंक लागतात. जेसू, हारगां आनी दिनवास तुका, कित्याक ही समजणी तूं म्हजे सगळें घालीत आसाय आनी त्या प्रमाणे म्हजें जिवीत तूं बदलीत आसाय. वाखाणटा तुका, महिमा दिता तिका, कित्याक म्हाकाच न्हय पूण आख्खे रचनेक तूं हेच परी पोसताय आनी सांबाळटाय. तुजेच सारको जावंक म्हज्या काळजांत थावन हे मागणें हांव गायतां. क्रिस्ताच्या ओतम्या म्हाका पवित्र कर.
कुडी मोचे थारोण कर क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादोस कर नाणोय म्हाका उदकान कोण वळाच्या क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादोस कर नाणोय म्हाका उदकान कोण वळाच्या पोवीत कोश्टानो म्हाका गोड कोरात तूं बोरव्या जेजू जितान म्हाका तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपोय वेगळो हांव सोरूंक कोदींच दिवनाका तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपोय वेगळो हांव सोरूंक कोदींच दिवनाका वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय मोर्नाच्या वेळा तूं म्हाका आपय तुजे सोर्शियो तूं म्हाका फॉर्माय भोगतां सांगाती तुका वाकणच्या तुजे सोर्शियो तूं म्हाका फॉर्माय भोगतां सांगाती तुका वाकणच्या जेजू ह्या वेळार आमी सगळीं हाजीर आसा तितलीं जाणां आमी दुसऱ्यांकूय तुजी सरशीं हाडटा सगळीं मेळून जांकां आमी हाजीर करता तांचे परस तूं आनिकूय दुसऱ्या लोकांक आमचे उदेशी तुजे सुरशी ओडून घेतले म्हणून आमकां खात्री आसा उगडास कोत्ता आमी सगळीं जाणां जीं कश्टावतात दुखीत आसात तुवें आयज आमकां हो नवो दीस दिलाय ताका लागून आमी तुका आर्गां दिता पूण कितले जाणांक हो दीस बरो उजवाडोंक ना तरेतरेचे संकश्ट तांचेर उप्रासलेले आसात वेगवेगळीं मोडां तांचेर कोसळिल्लीं आसात जिविताच्या दोरयार ते आलतात दोलतात कश्टावतात असल्या सगल्यांक आमी तुजे सरशीं
आजीर करून तांचे पासत आमी मागता. बाकीचीं जीं घायाळ जाल्लीं आसात कुडींत, मनांत, भावनांनी आनी ओतम्यांत, तांकां आमी हांगसर आजीर कोत्ता, तुजे सरशीं हाडटा. तूं ताका स्पर्श कर आनी पेखोवणी दी. जीं कोण हॉस्पिटलांनी दुयेंत आसात, जीं कोण ICUन आसात, जीं कोण त्या प्रमाणे एकसूरपणान भोगतात, कोणूच तांच्या मोगाचो लागीं ना. जीं कोण घरा एकसुरी आसात, तांकां बाकीचीं पळयनात, तांकां आमी तुजे सुशी हाडटा. आनी जीं कोण तांकां ताकीद ना, तांच्या जाणटेल्यांक दुयेंत जाल्ल्यांक पळोवंक फुरसत ना, तांचेय पासत आमी मागता. तांची काळजां दारूण जाल्लीं आसात, ती अदीक आनी अदीक मोवाळ कर आनी मोगाळ ती जावं. ज्या भुरग्यांक आवय बापायन सोडल्या, तरेतरेच्या कारणांक लागून ह्या भुरग्यां पासत आमी मागता. अनाथ जालेलीं आसात, खूब दूख सोंसतात, तांची भावना घायाळ जालेलीं आसात, तांकां आसरो दी सायबा. ताच्या माय पाय पासतूय आमी मागता. तरणाट्यांक आनी वाडटीं भुरगीं आसात तितल्यांकूय तुजे सरशीं हाडटा. कित्याक तांच्या चिंतनांनी इतलो वादळ आयिल्लो आसा की ती नकत कितें करूंक जाय, कशें करूंक जाय, आनी जीं चिंतनां ताका कंट्रोल करतात त्या प्रमाणे तीं जियेतात आनी दुसऱ्यांक खूब हुस्को येता. सांगल्यार पुरान तांकां आयकूंक जायना. आनी भाशेन आख्खोच घोराबो कासावीस जाल्लो आसा. तितल्यांकूय त्या भुरग्यांक, बाय मांयक, वडिलांक आमी तुजे सरशीं हाडटा. जीं आयज आनंदांत आपलो जल्माचो दीस संभ्रमतात, तांचे पासत आमी मागता. ह्या आनंदांत तीं फुडलीं पावलां तुजे वाटेन मारच्याक, तांचें जिवीत तुवें येवजिलाय बापाची येवजणे प्रमाणे तें जावंक तुजें सगळें जाय त्या प्रमाणे तें घडोवन हाड. काचाराचो दीस जीं कोण आयज संभ्रमतात, तांचे पासत आमी मागता. आनंदान तीं जियेतालीं, पूण अदृश्यान तांचे मदें खूब फाटीं फूट घातलेली आसा आनी भोगसूंक जायना. तांकां तुजो हात लावन तांकां भोगसणी दिवच्याक
समजणी तांचे मदें हाडच्याक आनी तुजे भाशेन कोरोनायेन एकामेकाक सांबाळच्याक तांकां धीर आनी आदार दी. जी कोण मरणाचे तोणीर आसात तांचोय आमी उगडास कोत्ता. कितल्याशे जाणांनी आमकां मागण्यांची विनंती केलेली आसा. तितल्यांकूय आमी ह्या वेळार तुजेशी हाडटा. तुका आमी ती भेटयता, तांकां भेटयता. काकलूत सरा देवा, काकलूत करून दाखय. भोव कोणवाळे देवा, गुन्यांव पुसून उडय. पातकाचें खोत धुवन म्हाका नितळ तूं कर. रेबांतलो काड म्हाका निर्मळ करून दवर. निर्मळ काळीज रचून घाल तूं ओड्ड्यांत म्हज्या. थीर मन घडून देवा परतून तूं दी म्हाका. तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबाक काडूं नाका. तुजे सोडवणेचो म्हाका संतोश भोगूं. उदार मनान म्हाका तूं थीर करून सांबाळ. पाप्यांक तुज्यो वाटो शिकयतलो देवा. तुजे सरशीं पातकी परतून येतेले सायबा. जेसू, जी सगळीं मेलिल्लीं आसात तितल्यांकूय आमी तुजे सरशीं हाडटा. ह्या बाजिलिकेंत 16 वर्सां वावुरलेल्या आमच्या रेतोराक फादर वास्को दे रेगो काल तुवें ताका तुज्या गोपांत आपोवन व्हेलोय. 96 वर्सां ताणें ह्या संवसारांत काडलीं. तुज्या देण्यांनी तुवें ताका भरलोय आनी ही देणी ताणें तुज्या बापायक ओपोवन दिली आनी बापायचे मोहिमे पासत तो वावुरलो, जियेलो आनी सगळें जें केलें तितलें ताचेच मोहिमे पासूत केलें. आमचे भाशे पासत, आमच्या सेवा धर्मा पासत ताणें भरपूर वावर केलो. ताका तूं सांबाळ, पातकांतली सुटका दी आनी ताचें जिवीत जें बरें तरेन तो जियेलो ताचें फळ, स्वर्गीचें राज, स्वर्गीचें सूख ताका फावोर कर. ताच्या जिविता पासत आमी आर्गां आनी दिनवास दिता. आनी हेच परी कितल्याशे जाणांक तुवें आपोवन व्हेल्याय तितल्याय पासत आमी मागता. रेबांतलीं काड तांकां नितळ आनी निर्मळ करून दवर.
never leave you. You're all that I need. My heart belongs to you. My life belongs to you. My life belongs to you. I could never leave you. You're all that I need. My life belongs to you. My Lord and God, you help me to see that my life is found in your holy mysteries. To live and die and rise with you, with you. My soul belongs to you. My soul belongs to you. I could never leave you. You're all that I need. My soul belongs to you. My heart belongs, my life belongs, my soul belongs to you. Lord Jesus, we thank you for the gift of yet another day. We ask you, Lord, to be with us just as you have been all these days, throughout our entire life. You have been there, always guiding us, walking with us. And as we gather today before you, we bring before you, Lord, all our worries, our anxieties. We surrender everything that takes us away from you. And today, Lord, in the readings, you teach us that whatever we do needs to come from the heart. The observances that we do, we need to find purpose and meaning in what we are doing. You are a Lord who does not force anything upon us. And just as you responded when you asked the questions why your disciples do not fast, you said that there was a time for everything. And when the bridegroom is there is no need to fast. But when the bridegroom is taken away, then they may fast.
Similarly, Lord, help us in a way that we too may be able to realize and be able to do the right things at the right time, that we may able to put the right things at the right time. And when you speak about fasting, it's not only abstinence from food or refraining from food. You also tell us that we need to go beyond charitable works, helping others, being kind, compassionate, giving up on things that we cannot do without, things which control us. All this gives more meaning to the entire practice of fasting. And today, Lord, you enlighten us with this. And thus, Lord, we ask you to help us as we journey with you on this spiritual journey. Help us, Lord, to experience a renewal, a change of heart. Help us, Lord, to introspect in our lives so that we may be able to discover areas of growth. And we continue to pray, Lord, for the entire world that has been gripped with the pandemic. We pray for the doctors, nurses, all those medical staff who have been working day and night. We also pray for those in charge of administering the vaccine. There's a lot of fear, Lord, with regards to the vaccine, a lot of doubts. Help us, Lord, calm our minds, take away our doubts. We also pray for those suffering from various other ailments. We continue to pray for Francisco Pereira. Heal him, Lord, and give him good health. We also pray for peace in the world, peace among nations, peace among religions, peace in the neighborhood, in our families, and most importantly, in us. We ask you, Lord, to help us so that we too may be able to proclaim your good news, that we too may be able to be witnesses to your name. We also pray for those who celebrate their birthdays today, those who celebrate their anniversaries. We ask you, Lord, to bless them with good health and mind and body. We also pray, Lord, for all those who are preparing for their exams. Bless them, Lord, so that all their hard work may bear fruit. We also pray, Lord, for the entire world.
We pray for ourselves that we may inculcate a sense of taking care of our motherland, of taking care of our planet. We also pray, Lord, for the governments in various countries, that during these trying times, all their actions and decisions may be for the common good. We also pray for those who have been affected by the pandemic in various ways, psychologically, spiritually, financially, medically. We ask you, Lord, to give us the strength to deal with these challenges. And Lord, these are a few prayers that we have placed before you. There are plenty of prayers deep down within our heart and in our mind. You know it all. We ask you, Lord, to give us the grace so that today, as we go about doing our daily work, we may be able to share with others your hope, love, mercy, and compassion, that all our actions and words may proclaim your good news, that in our lives we may be able to introspect and reflect, that we may use this season of Lent as a time of renewal, a time of change, a time of growth. Above all, Lord, we ask you to help us to journey along with you on this spiritual journey. You have always been there, Lord, guiding us in various ways. And now, Lord, as we spend this time in silence, we ask you, Lord, to fill us with your grace and the strength to overcome all challenges in our lives.
आमची मागणी जी आसात तितली जेजू मुखार मांडया. आनी जीं कोण पेकोवणी मागतात तांकां आमी जेजू सुरशीं दवरया. जेजू, तुजो मोगाळ आत तांचेर दवर आनी तांकां पेकोवणी दी. जीं कोण बाजिलिकाच्या सोकल्या सेवा धर्मांत आनी पवित्र बुजवणींत वांटो घेतात तितल्यांकूय तुज्या आशिर्वादान भर. ताची मागणी आयक, तांकां कान दी आनी तांचें जिवीत सुफळ कर. तांकां दादूसकाय हाड तांच्या जिवितांत. संस्काराक इतल्या व्हडत्या साश्टांगी नोमान कोत्ता सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवा धर्म नवो दोत्ता. सैमाचे विशय आमचे घुस्पटात गुटा मुखार तिरवाणो आमचो भावार्थ सोय व्हडते विशय दिनात. रितीच्या बापाक आमच्या जय दिवोन पुताक ताच्या मुरगोटून काळजांत तोंडान वंदुया वाकाणुया. उपजोल्या ताचे मोदलो मोगाच्या पवित्रात्म्यान संस्कार को खालतेपणान मान दिवया सासना सासनाक. आमेन. तुवें तांकां सर्गीचो उणो दिलोय, स्वनाचो उणो तो मागुया. देवा एका जपाच्या संस्कारांत तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला. तर तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजे सोडवणीचो फळ आमकां बगूंक फाव कर. तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. Mogala Jesu, Mogala Jesu, Dimaka Kalis, Dimaka Kalis, Tuja Kalza Sarke. Mogala Jesu, Mogala Jesu,
काळीस दिमाका काळीस तुझ्या काळजा सारखे